अध्यक्षा बरोबर मिटिंग झाली. अध्यक्ष आमचे संघटन मंत्री रामलालजी, इतर सगळे प्रमुख हांच्याबरोबर मिटिंग झाली आणि मायनिंग हो विषय आम्ही लावून धरिल्लो आसा. लगेच मागीर त्या संदर्भात हालचाली सुरू जाल्या. त्या लॉ मिनिस्टरा बरोबर मिटिंग झाली आणि कितें कायद्यान सुदारणा कशाय पद्दतीन ऑक्टोबर म्हयन्याक हे मायनिंग हे सुरू जावंक जाय ह्या बाबतीन आमची हालचाल सुरू जाल्ली आसा. काल सकाळी दुसरे दीस आमी नरेंद्र सावयकर, हांव, विनय तेंडुलकर हाजे हे आमी सगळे परत एकदां मायन मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी तांकां हांगसरी परिस्थिती समजून घेवन बेगिनान बेगीन ह्याचेर तोडगो काडपा संदर्भात आनी हे कंटिन्युअस मिटिंग आतां तांच्यो लॉ मिनिस्ट्री, मायनिंग मिनिस्ट्री अध्यक्षांच्यो चालू आसात आनी त्यामुळे लगेच तातूंत सोल्युशन येतलें अशी आशा आमकां आसा. शिंयाळे अधिवेशना मेरेन रावचें ना, ताच्या आदींच खंय उपाय काडपाचो यत्न चल्ला. सादारण हिवाळी अधिवेशन हे जातलें. ताज्या पयलीं सुद्दां ऑक्टोबर हो नोव्हेंबर लांबीक पडटलें, पूण ताजे पयलीं बेगीन कितें तरी तोडगो काडपाचें आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो आसा की इतलें लांब वचून जावचें ना, कित्याक ऑक्टोबराकूच सुरू जावंक जाय परत कशा पद्दतीचें हें आनी त्यामुळे कदाचित बेगीन कितें तरी तोडगो तातूंतल्यान येतलो अशें दिसता. पूण ताजे पयलीं कदाचित येवंक शकता. पावणेचें धोरण गोंयांक लागू केल्यार मायनी सुरू करूंक वर्सां वयतलीं. गोंयची केस खंय वेगळी. पॉलिसी ऑप्शनिंगाची तो जो फॉर्म्युला जाल्यार 2 वर्सां मायनिंग सुरू जावची ना. 2 वर्सां म्हणूंक शकना आमी. ते खंय वचत ते सांगूंक जाय, कारण गोंयची मायनिंगाची परिस्थिती वेगळी आसा. कारण बाकी भायल्या हाज्या राज्या प्रमाणे गोंयाची जें कितें आसा ही प्रायवेट कन्सेशन, प्रायवेट प्रॉपर्टी, गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी न्हय. इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो प्रायवेट ऑनराचेर सगळो आसा. त्यामुळे प्रत्येक पावलाचेर अडथळे हे आसतले. त्यामुळे ऑक्शन हो ताचेर उपाय न्ही गोंया खातीर आनी त्यामुळे दुसरो कितें तरी पर्याय काडून हें सुरू जावची फार खूब गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.